धाडलं केन्ना 13/5/2026 धाडले. हेचेर आतां चालू आहा. हेचेर तूं आतां कितें एक्शन केला? ही नोटीस काढल्या नंतर त्या लोकांकडे लोक येऊन मेळ्ळे आमच्या ते म्हाका सांग तूं लोकांक तूं कितें एक्शन घेतलें आसा म्हाका? आता ऍक्च्युली आम्ही पंचायती उलयले आसा तो ते प्लान पळयता बघला रा तूं एक्शन कितें आसा म्हाका? हे लोकांक आमी घेवपाचें ते मातशें बिडी सांग तूं एक्शन कितें घेता सांग. हे सिवरेज भायर वचपाक जायना. हे सोल्युशन काड. तूं हे जे एसटीपी प्लांटाचे हेजे ते आमकां सांगनाका. हे बंद कशें आयज बंद जावपाचें अशें नाल्यार आयज एक्शन जावपाचें. मरे एवरी टायम मरे आमकां हो इश्यू आतांचो न्हू 2022 साकून हो इश्यू चालू आनी एवरी टायम आमी हेल्थाक सांगता अशी लोकांनी ऑब्जेक्शन एक्चुअली तो सांगता म्हजी नोदरी येयली ते हांव 2022 सांगता कळ्ळें तुका न्हू. तेन्ना हो इश्यू चालू आहा. कितले फावटी हांवें हेल्थान सांगलें कितले फावटी सांगलें एवरी टायम तेका हांव डायरेक्ट हितून हेल्थान देखून वयता तेका हांव पयता सर फोन करता जे कितें आमचेर आमकां जाय तो हेजो वॉट्सॅपाचेर ते ग्रुपाचेर म्हाका हें येता क्रिटिसायज कोत्ताय म्हाका MLA कोत्ताय जावं सरपंचाक कोत्ताय किंवा हेल्थाकूय कोत्ताय. ही मॅसेज हांव आमचो हेल्था दोगांयकूय हांव ही मॅसेज सगळी कितें भास्कर डॉक्टराकूय आमी मॅसेज फॉरवर्ड करता. अशें आमकां हें करता म्हणून लोक आमकां उलयता म्हणून आनी हायवेर वयता कितले जाणां व्हिडिओ काडून पयला मरे व्हिडिओ काडला हायवे लोकांक दिसती पडटा ही सिवरेज कितें करता. आमी कुट्टाळे गांवांत रावता आमी कुट्टाळचे पूण हे म्हाका म्हाकाय बरें दिसता न्हू. कितले फावटी सांगलें कितले फावटी म्हूण सांगतलें हेका एवरी टायम सेम स्वता आमी घेवपाचें हें कितले ताका नोटीस धाडल्यो टायम दिलो तरी आसत जायना एक्शन जायना. काल हेका डॉक्टराक कितले फावटी वचोन येवन सांगलें का हेजेर एक्शन जावं न्ही म्हणून म्हाका कोणाचेर एगेन्स्ट उलोवंक नाका. म्हाका ती सिवरेज पास जावपा नाका जाण एकल्यान तर आपली ते सिवरेज रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन तर तेणें सिवरेज क्लियर केली. प्रॉब्लम लोकांक जायना न्हू. तुमी सगळे भाड्याचे पयशे घेता रेंटाचे पयशे घेता आनी इतले तुमी फ्लोर काडलेले आसा ते सोड पूण एटलीस्ट तुमचो एक फ्लोराचो एक रेंटाचो पयशे तुमच्या एका सिवरेजी घालपाक जायना. आनी आमी घेवपाचे आमी फेस करपाचे लोकांक तेका डॉक्टर तूं एक्शन घे. इतले दीस जाले तेका हांवें मुद्दम हांवें डॉक्टरा आपयले आनी सरपंचाकूय आपयली हेजेर एक्शन जावं कितें जाता. आतां डॉक्टरान सांगलें डॉक्टर कितें सांगता तें आतां तुमकां कळटलें हेजेर हेजेन फुडें डॉक्टर कितें करता. उदक भायर सोडप येता ते पळोवचें पडटलें परत त्यामुळे जे कोण उदक सोडटा पळय तांचेर एक्शन घेतले आमी. कितें एक्शन घेतलें? डिस्कनेक्शन नोटीस काडटले नोटीस काडटले डिस्कनेक्ट करतले. ताजेर लॉंग टर्म काडूंक जाय. हो जो डिस्कनेक्शन म्हणटा पळय तो फक्त टेम्पररी उपाय जाता आनी हेज्यान पयलीं आमी तो केल्लोय आसा पूण तातूंतल्यान प्रश्न सुटना. सो हाजे एक्चुअल प्रॉपर ट्रिटमेंट जो आसा पळय तो STP प्लांट सुरू जावंक जाय तो ऑप्शन टँकरान ते कित्याक काडूंक घेयना म्हणजे तो ट्रीट जावपा जाय अशें न्ही. ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंड जेन्ना उदक डिस्कनेक्ट करता पळय तेन्ना डेफिनेटली ड्राय जाता उदकूच येना म्हणजे तेन्ना ड्रेन बंद जाता. सर अशें तुमकां कंप्लेंट दिवपाकूच जाय सेवरेज इतली सकयल पावले कंप्लेंट येयल्ली आसा आमकां म्हणजे MLA सो मोटो जायना तुमकां डायरेक्ट घेवंक कळना. सो मोटो जायना कित्याक हें रस्त्यार दिसता हायवे आसा ट्युरिस्ट वयता आनी तुमी हांगाचे इंचार्ज दिसना तुमकां हें सो मोटो जावपाक जाय आसलें. आतां घेतला एक्चुअली ऑलरेडी हांव जॉईन जाल्ल्या पळय हांवें नोटीस काडलेली आसा. फक्त तेंचे टॉक चालू आशिल्ले पंचायती कडेन म्हणून मातशें रावले आमी. जो परमनंट उपाय येता सदांच बरें न्ही. लोकांचो बी प्रॉब्लम कितें हांगा सोक जायना. मेन प्रॉब्लम ह्या जागेचो आसा हांगा रॉकी एरिया न्ही सोक जायना. आनी कडेन अशें ताजेर प्रॉब्लम आसता न्ही. खूब लोकांचो प्रश्न आसा न्ही म्हणजे ताजेर फक्त डिस्कनेक्ट आमी कितल्या जाणांचे करतले. गुड सो दे कॅन पे फॉर इट. तें खबर आमी बिल्डींगाच्या नांवार आसा पळय ताका नोटीस काडटा आमी. केन्ना काडटले ऑलरेडी काडलेले आसा ते आतां फक्त पंचायतीचे टॉक्स चालू आसा मातशें राविल्ले आमी ते. आतां अजुनूय तो जर जायना ते ट्रिटमेंट काय लॉंग टर्म जायना. कुट्टाडे प्रॉब्लेम जालें फेस कोत्ताय लोक एवरी टायम कुट्टाडे ओक बरें आहाय बट कुट्टाडकारांक डायरेक्शन दिवपी कोण ना. कितें करपाक कित्याक हेणी केला मॅनर्स ओके तेणी कितें सगळें इलिगल केलां आपणा थिंगा आख्खो गांव चोयता हो व्हिडिओ घेवन पळय आख्खे बिल्डींग येयले. सो आतां ती STP प्लांट घालता तिका विचारूंक सोदता पयशे कोणाचे कुट्टाडे पंचायतीचे हेंका लागून आमी कुट्टाडे पंचायतीन कित्याक पयशे हें करपाचे वेस्ट करपाचे. वाय इज इट द एक्स टॅक्स मनी बीन यूज्ड फॉर दीस STP प्लांट. इंकोट फायन कोराय इंका फायन कोराय आनी STP प्लांट इशूवाक लागून हें जाता पूण हेजेर न्हू कांयच एक्शन जायना. आमी जी कंप्लेनां येतात न्ही ती आमी एका सराकूय सांगतात आनी एकाय बी सांगतात ते इन्स्पेक्शन करून तेजेर तितलो टायम बंद उरता. हांव नको तेका खंयच्यान प्रेशर येता तो पूण तो प्रेशर येयलो देखून जाल्यार तेमी येवन चोवपाक जाय न्हू कितें प्रॉब्लम कितें तें उदक खंय पावता कितें तें पळोवपाक जाय न्हू. ते इश्यू तो सॉल्व करनासतना कशें जातलो.
तांकां रोखड्यांचे कनेक्शन दितात एक 4-5 दीस बंद दवरतात आनी ग्रामसभा सुद्दां हें आहा तेजें रेजोल्युशन आहा हांगा तुमचे वोटर चडशे तेंचे कडेन तुमी उलोवना केन्ना ना म्हाका तितलें हें ना आयना तेच जालो खूब वर्सां जालीं चालूच आसा असो सिवेजाचो प्रॉब्लम आनी लोकूय खूब आमकां कॉल्स आमच्या सराकूय MLA सराकूय परत परत कॉल्स करून तांकां हें करता हे इशूक लागून सो आतां आमी कितें केलां एक FSTP प्लांट येवपा आसा हांगा तो स्टार्ट करतलीं सो दॅट एटलीस्ट 50 to 60% तरी एटलीस्ट हे सिवेजाचे प्रॉब्लम आमचे सॉल्व जातले कितलो टायम आसा FSTP प्लांट चालू जावपाक म्हणजे नेक्स्ट वीक वी आर स्टार्टिंग बाय नेक्स्ट वीक 50-60% बाकीचे पर्सेंट मागीर 40%. ना ते आमी ट्राय करता न्ही जाता तितलें कितें तरी सोल्युशन काडपाकूच जाय न्ही आनी सर आमचे हेणे डॉक्टरांनी सांगलें डिस्कनेक्शन करतलें म्हणून सद्या तेंचे ते एक्शन तांकां घेवनी मागीर आमी स्टार्ट जालें म्हणटकीर ते मागीर रिकनेक्शन तांकां दिवपाक मेळटलें तेंच्यांनी हें केल्लो आसा तेंचे कडेन टायअप केल्लें आसा आमी सो तेंचे कडेन आतां नेक्स्ट वीक म्हणल्यार MOU सायन करून घेवपाचें आसा आनी तो प्लांट स्टार्ट जातलो सो ते 3 years सुद्दां ते मॅनेज करतले आनी आमी ओनर्सां कडेन बिल्डींग ओनर्स जे आसा पळय जेंची सेवेचें हें जाता तेंचे कडेन आमी ऑलरेडी उलयल्लीं आसा सो ते मॅनेज करतले आफ्टर 3 years दे आर गोइंग टू लूक आउट